आज आज म्हाका सकाळी एक पट्ट्यावाल्याचो फोन येयलो की तो कितें म्हणून लागलो, लाडली लक्ष्मी कित्याक आयचो व्हिडिओ काडपाक कारण कितें, आज लाडली लक्ष्मी आसा ती आतां म्हाज्या भयणीक आतां 3 वर्सां जालीं, अजून पर्यंत ती लाडली लक्ष्मीचे खंयच हें नासलेलें. आतां तें इलेक्शन लागीं पावलां, जशें इलेक्शन लागीं पावलां तशें तांकां याद जाली की ते पयशे वांटपाचे, लाडली लक्ष्मी लोकांक परत भडकोवपाचे, एकटे करपाचे. हें तेंचें आतां चड हें जालां. आतां तांकां खंयच्यान तरी मतां जाय म्हणून तेंच्यांनी आतां ते एकट्याक फोन करून कोणाची लाडली लक्ष्मी कितें ग्रह आधार उरला तांकां आतां फोन करून ते आपल्या घरा कडेन आपयता पट्टेवाले. आतां कशें इतके तेंप तांकां याद जाली ना की ती लाडली लक्ष्मी दिवंक जाय म्हणून. आतां 3 वर्सां जावन गेलीं त्या फॉर्माक अजून पर्यंत थंयच लयटालो. आतां कित्याक उरला खबर नासलेलें, पूण आतां याद जाली की आतां खंय तरी वोट तांकां मेळचे आनी खंय ते आतां सध्या भिल्ले आसा, आपल्या आतां निवडून येतले काय ना ते त्या खातीर आतां तेंच्यांनी आतां ती लाडली लक्ष्मी खातीर तेंच्यांनी एकटे करून आमी आनी तुमकां लाडली लक्ष्मी आतां ते खंय घरा कडेन येवप, ती ऑफिसां बंद करची पडटली दिसता म्हाका. ती अशें MLAच्या दारा कडेन वयच्या पेक्षा ती कित्याक जाय आसलेली आमकां ती ऑफिसान दिवंक कळना. आमी ऑफिसान पावटी मारता, ते ऑफिस मार्शलान केलां ते हांगासर बांदोड्याक करचें आसलेलें. त्या आयताराक आमकां हेतून यो खंय आपल्या घरा कडेन 10 सुमार घरा कडेन ती ऑफिस बंद करपाचें आनी घरात ऑफिस करपाक जाय. आमचे पिरवळ मतदारसंघान आतां तें ऑफिस मार्शलान थेयलां. तें बांदोड्या आमकां आमचे मतदार सोडून बांदोड्या कित्याक वचपाक जाय आमकां. आता आमी सदां सोशल मिडियाचेर पळयता की लोकांक लाचार कशें करता. सदांच आमी आयकताले उतरां, लाचार जावं नाका, स्वाभिमान दवरा, घाणांक हें दवरूं नाका म्हण सांगताले. जाल्यार आतां ज्यो स्किमी आसा त्यो गव्हर्मेंटाच्यो स्किमी आसता, त्यो गव्हर्मेंटाच्या स्किमींतल्यानसून आतां जी स्पीड पोस्टांतल्यानसून ती ऑर्डर आसता पळय त्यो घरा कडेन पावता. जाल्यार ह्या लोकांक घरा कडेन आपयता. घरा कडेन आपयल्या नंतर ह्या 8 दिसांक हांवें पयल्लें सोशल मिडियाचेर बायलांक अशी उबी केल्या आनी अशी ती ऑर्डरी घेतल्या आनी फोटो मारता. आतां हें कितें म्हण समजपाचें, आपली पब्लिसिटी करता काय लोकांक दिला म्हणून काय आपल्या पगारांतल्या पयशांनी दिलां ह्यो स्किमी. तो ऑफिस आसा, ऑफिसांतल्यानसून पोस्ट केल्यार तांकां घरा कडेन पावता. आनी एक सांगपा म्हटल्यार म्हाका अशें दिसता, आतां आमी भुतका मारता पूण अशें दोळे उगडल्यार दिसता फाटल्यान रामोजी फिल्म सिटी म्हाका दिसना, फक्त दिसता ती सगळी तळपां दिसता. आतां 5 वर्सां सोंपत येयलीं पूण रामोजी फिल्म सिटी म्हणटा ती दिसना. ह्या वाटेन मी दिसताना मातशें पळया जाल्यार नाजाल्यार आतां ती गोरवां काडून म्हाका दिसता बांदची पडटली दिसता फिल्म सिटीच्या जाग्यार. कित्याक गायांची सामकी चड काळजी आशिल्ली पण लास्टाक तिवूय सध्या पावली ना. सो आतां ही ऑफिसां आसा ती म्हाका दिसता थंय दवरपाची आसा, बांदोड्या हाडून दवरपाची गरज दिसता ऑफिसां गव्हर्मेंटाच्या खातीर. दोनी कामां जातलीं. मतदारसंघातल्या लोकांकूय झटपट ऑफिसांनी पावटी मारपाक मेळपाना आनी जाय तितले वांगडाच ऑफिसरांचे आनी तेंचे लोकांचे फोटो मारपाक मेळटले. ती पणजे आनी पावटी मारपाची गरज ना. हांव लोकांकूय सांगूंक सोदता म्हाजे तर्फे की लोकांनी हे आतां स्किमी दिता म्हणून तेंच्यांनी तांकां लाचार जावचे न्हू आनी तेंचे बळी पडचे न्हू. कारण कित्याक ते स्किमी आतां फक्त इलेक्शनाक लागून भायर काडलेले आसा आनी तशेंच गव्हर्मेंट जॉबूय काडल्या तेवूय तशेंच काडलेले आसा. ते इलेक्शन जालें की ते सगळे ठप्प जातले आनी तुमी हें करचें न्हू. हांव सगळे लोकां कडेन मागता.